नमस्कार आणि येवकार. सध्या कोरोनाचो लॉकडाऊन सुरू आसा. 17 तारखेमेरेन कोरोना लॉकडाऊन सध्या तरी चलतलो. ह्या कोरोना लॉकडाऊनान आमी कोरोना विशीं ह्या संबंधित आनी ह्या सगळ्या लॉकडाऊना विशीं वेगवेगळ्या मान्यवरां कडेन आमी भासाभास करता आनी अशेंच आयज एक मान्यवर आमच्या वांगडा आसात. ते जावन आसात साहित्यीक, गजलकार आनी तांचें नांव सगळ्या गोंयकारांक खबरूच आसा. एक वळख करून दिवपाक जाय म्हणून आमी हांगा सांगता. आमच्या बरोबर आसात आमच्या गोंयचे युवा गजलकार, जेंचे महाराष्ट्रान सुद्दां एक चाहता वर्ग तांच्यांनी निर्माण केला तांच्या साहित्यान, अशे दत्तप्रसाद जोग. दत्तप्रसाद, सगळ्यात पयलीं तुका येवकार. नमस्कार. म्हाका सांग, ह्या लॉकडावनान तूं तुजें साहित्य कितें नवीन तयार केलां काय कितें, किंवा लॉकडावन तुजो कसो गेलो? लॉकडाऊनच्या काळात एकतर सगळ्या सरकारचे जे नियम आसा, आमचे कायदे आसा, हाचे पालन करतना चडांत चड घरांत रावूनच जाय तितलो ह्या सगळ्या सिस्टमीक सपोर्ट करपाचो प्रयत्न केलो. आणि तातूंतल्यान साहित्याच्या माध्यमांतल्यानूय काही गोष्टी सहज म्हणजे जे बरयत आसा तर जी भायली परिस्थिती आसा तेजो परिणाम साहित्याचेर घडटा बरयतात. सो अशे काही थोडे शेर, गजल, एक कोंकणी गजलूय बरयल्ली, ती बरीचशी व्हायरलूय जाल्ली. सो अश्यो गोष्टी आसा ज्यो बरयल्ल्यो आसा. आणि जेन्ना पर्यंत आमकां गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटांतल्यान आमची ड्युटी सुरू जावन आशिल्ली आणि आमी घरा आशिल्ले, तेन्नाच्या काळान म्हजे कडेन जे थोडे भुरगे मार्गदर्शन घेतात तांकां ह्या विशयी सांगप, अशें करून म्हजो टायम वतालो. वाचन करप, अशें सगळें करून गजल, कविता हातूंत बरेचशे हांवें व्हिडिओज किंवा अशें स्वताय केल्यो आनी लोकांक मार्गदर्शन दिवपी नवीन नवीन गजलकार, नवीन कवी येतात तांकां अश्यो गोष्टी केल्यो लॉकडावन पिरियडाक. आनी थोडेशे बरयलेय स्वता. सो अशे काही शेर आसात एक दोन जे आमची परिस्थिती सध्याची आयज मातशी गोंयान कमी जाल्या ती, कारण गोंयान आमच्या आता तितलो पेशंट ना आणि आमी एक सेफ वातावरण अनुभव करता. पुण्या मुंबय पळयत जाल्यार खूब तेची भयानक परिस्थिती आसा. दिसान दीस तांचेर प्रेशर बिल्ड करता. सो अशा टायमाक अशे बरयल्ले काही शेर आसात म्हजे, हे तेंची परिस्थिती पळोवन, की पिंजऱ्याच्या आत माणूस काढतो आहे दिवस. आमची कंडिशन सध्या जनावरां, आम्ही पिंजऱ्यान आसा. पिंजऱ्याच्या आत माणूस काढतो आहे दिवस आणि हिंडतो मोकाट मृत्यू आज रस्त्यावर इथे. अशी आमची कंडिशन आहे. मरण भायर रस्त्यार भोंवता आणि आमी मात पिंजऱ्यान आसात. मागीर अश्योय काही गोष्टी आसा की आमी कितले प्रिकॉशन घेता पण आमकां खबर ना की तो विशाणू आमचे कडेन खंयसून येतलो हें आमी सांगूं शकना. ते कितें कितें म्हणून सांबाळटा. बंद तू करशील का सगळ्या दिशांना, बंद तू करशील का सगळ्या दिशांना, तो कुठून येणार हे माहित नाही. अशा गोष्टी आसा. अशें थोडे बरयल्ले आसा. हे नाही कळत शिकारी असली की नकली आहे. हे नाही कळत शिकारी असली की नकली आहे, पण सगळी दुनिया आता जाळ्यात अडकली आहे. अशा काही गोष्टी हांवें बरयल्ल्यो आसात त्यो म्हणजे. बरोबर. खऱ्यांनीच तूं हे जे कितें परिस्थिती तुज्या गजलान एक बरे तरेन तूं मांडले आनी तूं हे सगळें चित्र तुका जे अनुभव येयला तो तूं बऱ्या तरेन हांगा गजल तेचो उपयोग करून गजल लॉकडावनान गजल केला हे खरोखरच. आनी तेतूंतल्यान आमकां सुद्दां खूब लोकांक खूब शिकपाक मेळटलें. म्हाका सांग, तूं सरकारी सेवेन सुद्दां कामाक आसा आनी तूं तुजी सरकारी सेवाय करता. हेच्या काळान तुका कितें लोकांक वांगडा जेन्ना संबंद येयलो तेन्ना तुका कितें अनुभव येयलो ह्या लॉकडावनाचो? पालन जाता काय ना, किंवा जें कितें जावंक जाय, कितें करपाची लोकांनी गरज आसा, तुका कितें दिसलें? तुका कितें अनुभव येयलो? हय, एक तर म्हाका दिसता की म्हाज्या खातीर ही भाग्याची गोष्ट आशिल्ली की हांव झेडपी इलेक्शना खातीर म्हाज्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटांतल्यान रिक्विजिशन जावन हांव बिचोले मामलेदार ऑफिसान वेल्लो गेल्लो. म्हणजे म्हाका आदेश काडले आणि ताच्या वांगडा काम करतना ते झेडपी इलेक्शनाचें काम आमी सामके उंबरठ्यार हाडलेले. खूब बिजी आशिल्ले आणि अचानक अनाउन्स जालें की आता ते फुडें वता. आणि मागीर दुसऱ्या दिसाच्यान सगळी धांवपळ सुरू जाली की कोरोना पासून आमच्या बिचोले तालुक्याची कशी आमी ताका सेफ करतले हाच्या खातीरच आमचे सगळे ऑफिस आणि युनिट काम करतात. आणि त्या युनिटा वांगडा म्हाका काम करपाचें कितें सौभाग्य मेळ्ळें. खरोखर कितें तरी सेवा करपाक मेळ्ळी. नाजाल्यार हांव बाकीच्या डिपार्टमेंटांनी जर एग्रीकल्चरान बी खंयच्या आसलो त्या टायमाच्या आदेशा प्रमाणे हांव घरा आसपाचो. पूण म्हाका एक बरो सेगीत 20 दिसांचो भरपूर काम करचेची संदी म्हाका मेळ्ळी. सो तातूंत म्हाका जे अनुभव आयले ते सांगता. तातूंत एक अशें टायम किंवा ते एक गव्हर्नमेंट सर्वंट किंवा तातूंत अमके तूं अमको टायम अशें कांय नाशिल्लें. आमी एक कुटुंब कशें वावरताले आणि केन्नाय फोन आयलो काय आमी धांवताले. रातचे 12, 1, 2 ताका कांय टायमींग नाशिल्लो. पूण ध्येय एक आशिल्लें की जायत तितले ह्या कायद्याचें पालन करपाचें, जायत तितले आमी ते अशे लोक आसात तांकां क्वॉरंटायन करप रातचे. मागीर वेगवेगळ्या ठिकाणाचेर आमी होमलेस आशिल्ले तांकां शेल्टर हावजान दवरलेले.
हम्म. कॉलेज शाळा ह्यो सगळ्यो घेऊन आमच्या मागीदार वखदांतल्यान ज्यो घेतल्यो गेल्यो थंय वचून तांचे सुपरविजन करप, तांकां त्यो सोयी सुविधा पुरवप. आणि अशे अनेक घटक दिसतात. तातूंतलो एक अनुभव असो आयलो आमकां की अचानक आमकां एक म्हातारी अशी तिका घरांतल्यांनी भायर काडून व्हडलेली असो एक अनुभव आयलो. हम्म. आमकां बातमी मेळ्ळी की ती एक म्हातारी इतले दीस त्या व्यवस्थीत त्या घरान आशिल्ली. हम्म. ती तांचीच तिच्या नातेवाईकांनी तिका अचानक हे सगळे कोरोनाचे प्रकरण वाडल्या उपरांत तिका भायर उडयली. हम्म. म्हणजे पळया म्हणजे कशी कंडिशन आसता. बरोबर. अशी अशा टायमाक तरी कोण भायर काडिना म्हटल्यार तुज्या खातीर आमच्या भुरग्यांक बी जावंक शकता. हरशी ती म्हातारी बाबडी केन्ना बाजारात येवपी न्हू, ती रानांत म्हणजे ती आपल्या थंयच रावपी. हम्म. ती तर मार्केटान भोंवत ना, तिचे कडल्यान कोरोना घरांत कॅरियर जावपाचो कांय चान्स नाशिल्लोच. हम्म. म्हटल्यार त्या मनशांनी तिका भायर काडली. हम्म. असे लोक जेन्ना आपल्या जिवाचेर संकट येता तेन्ना नाती गोती सगळी अशी विचित्र जातात आणि कोण कोणाक केन्ना भायर उडयता सांगपा जायना. हांवें सगळ्याचो अनुभव ह्या सगळ्या 10-15-20 दिसांच्या कोरोनाच्या विरुद्ध लढो जो आशिल्लो तातूंत पार्ट म्हणून काम करतना तांकां सतत आयल्यो. आणि दर फावटी दिसतालें की आमी इतले वावरता देवा आमकां बी इन्फेक्शन जालें जाल्यार. पण तरी सुद्दां मनांतल्यान घरा आयलो की अशें दिसतालें चे आपूण फाट दाखून पळोवन गेलो हें बरें जायना, परत वयपाचें काम. अशें दुसरे दिसा सकाळी उमेद आसतली. सो गरज आसता म्हाका दिसता आमकां जेन्ना 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 आमच्या राज्याक किंवा आमच्या सिस्टमीक आमची गरज आसा त्या टायमाक ते आमी धांवून वचून काम करप हें सगळें व्हडलें कर्तव्य. त्या टायमाक करचेंच पडटा आणि करूंक जाय. तातूंत एक बरोबर. बरो भाग आसा, माणुसकीचो भाग आसा, तो आमी सोडूंक जायना करतना. दत्तप्रसाद, तूं म्हणजे आमकां सगळ्या गोंयकारां खातीर सुद्दां अभिमानाची गजाल आसा की ग दी माडगूळकर हांचें जें गीत रामायण आसलें तें गीत रामायण तूं शास्त्र शुद्ध पद्दतीन ताचें हिंदीन ट्रान्सलेशन केलें आनी तें केंद्रीय आमचे म्हायती आनी प्रसारण मंत्री जे आहा तांच्यांनी तें मान्य करून घेवन तांचें प्रकाशन केलें. सो हाचो एक तो अनुभव कसो आसलो किंवा ती प्रक्रिया कशी आसली हें तूं आमकां मातशें थोडें सांग. कितें हो खूब वर्सांची मेहनत ताचे फाटल्यान आशिल्ली आणि तें करतना जशें हांवें पयलीं तुमच्या वांगडा शेअर केलाच ह्यो गोश्टी की तें करतना एक पयलीं दडपण अशें आशिल्लें, थोडे दीस दडपण आशिल्लें, आवड खूब आसली पूण ताचो दर्जा आसा स्टँडर्ड ते सकयल वचून हांवें कितें तरी करप आनी करून दाखोवप म्हणून तें केल्या खातीर केलें अशें जावपाक. ताची क्वॉलिटी जी आसा ती आख्ख्या भारतांत, जरी तें मराठी असलें तरी आख्खे भारत, महाराष्ट्र, गोवा सगळ्यांनी त्याचे क्वॉलिटीकूच आयज मेरेन 65 वर्सां आमी सलाम करतात. बरोबर. सुधीर फडके आणि ग दी माडगूळकर. ती क्वालिटी सकयल करून केलेल्या ट्रान्सलेशनाचे कितें अर्थ ताजो? कांय अर्थ ना. सो ती दर्जा सांबाळून करप हें दडपण आसलें. पूण माडगूळकर कुटुंब आणि जशें तुमकां पयलीं हांवें म्हटलां सगळे म्हाजे फ्रेंड सर्कल किंवा घरांतलें वातावरण हांच्यांनी म्हाका तो सपोर्ट दिलो आनी वेळोवेळी म्हाका ते योग्य मनीस मेळत गेले. तांच्यांनी म्हाका खंयच्या वाटेन वच तें सांगलें. माडगूळकर कुटुंबान व्यवस्थीत म्हाका सगळ्यो परवानग्यो दिल्यो आनी तातूंतल्यान हिंदी गीत रामायणाचो दर्जा बरो टिकाऊ जावन ते हिंदी गीत रामायण स्वरुपान तुमच्या समोर आयलें. मागीर ताच्या उपरांत सगळ्यांच्याच मदतीन ते भारत सरकार पर्यंत पावलें. खूब खोशी भोगता जेन्ना हांव वेबसायटीचेर पळयता पब्लिकेशन डिव्हिजन आनी तातूंत ग दी माडगूळकरांच्या मराठी गीत रामायणा खालोखाल हिंदी गीत रामायण म्हणून दत्तप्रसाद जोगे नांव येता, गोवाचें नांव येता आनी भरपूर कॉपीज विकलेल्याचो रिपोर्ट मेळटा. बरोबर. खूब बरें दिसता की खंय तरी पावलें आनी लोकां पर्यंत गीत रामायण सारके संस्कार पावप खूब गरजेचें आसा. ते कितें म्हजे विचारां पेक्षा ते माडगूळकरांचे विचार आसा ते पावूंक जाय अशें म्हाका दिसता. बरोबर. तूं दत्तप्रसाद आतां इतलो गीत रामायणा संबंदी जेन्ना तूं तें हिंदीन ट्रान्सलेशन केलें तेन्ना ऑफकोर्स तुजो इतल्या वर्सांचो अभ्यास आसतलो. म्हाका सांग, जेन्ना गीत रामायण जेन्ना तूं अभ्यास करतलो तेन्ना सुद्दां तातूंत तुका संदर्भ मेळ्ळेच आसतले की आमच्या राम, सीता, लक्ष्मण हांच्यांनी जो एक वनवास 12 वर्सांचो वनवास भोगलेलो म्हणजे तो एक प्रकारे लॉकडावन कसोच तांच्या खातीर तो एक अनुभव आसलो किंवा तो कॉन्सेप्ट लॉकडावनाचो म्हाका दिसता तेन्नाच्यान एक आमच्यान तो सुरू जाला अशें सुद्दां म्हणूं येता. म्हाका सांग, तो लॉकडावन तो तूं केल्लो अभ्यास आनी आतांची परिस्थिती हाचेर कशें साम्य तुका मेळटा काय कितें किंवा तांच्यांनी ती कशी परिस्थिती हाताळ्ळी आनी आतां जर कितें लोकांक तूं कितें ह्या बद्दल तूं कितें सांगूंक शकता? तो 12 वर्सांचो वनवास आनी आतांचो हो लॉकडावन हेतून कितें लिंक आसा किंवा लोकां पर्यंत काय मेसेज वचोंक जाय त्या संदर्भान? पळया, वनवास हाका रामायणात म्हणजे वाल्मिकी रामायणात विजनवास असो सुद्धा शब्द आहे. विजनवास म्हणजे जनांपासून लोकांपासून दूर रावप. बरोबर. जरी तो कारण सगळ्यान लोकांपासून दूर रावपाची खंयची परिस्थिती, खंयचें सिच्युएशन बरें तर ते रानान रावप. बरोबर. म्हणून तो वनवास. पूण ताचो बेजीक अर्थ आशिल्लो विजनवास. सो लोकांक कडल्यान दूर रावप हें जें आमचें सध्या चालू आसा. सो हें एक व्हडलें साम्य. आणि 14 वर्षांचो काळ श्रीराम स्वतः पयलीं तयार जाल्ले तें स्विकारपाक.
हम्म. आणि त्यांच्यापासून अविभाज्य असे दोन घटक रामायणाचे अतोनात प्रेम करताले श्रीरामाचे. हम्म. ते म्हणजे एक सीता आणि दुसरं लक्ष्मण. बरोबर. तांच्यांनी स्वतः जाऊन सांगले की आम्ही तुमच्या वांगडा, तुम्ही असत थंय आम्ही असतले, हम्म. जेथे राघव तेथे सीता असं संदर्भ आहे. आणि इतले हम्म. सुंदर तातूर वर्णन असा की शिळेस म्हणतील जनसिंहासन, रघुकुल शेखर वरी बैसना. म्हणजे सीता सांगतानाच असे सांगता की ते हम्म. शिळा असा, ते दगड असा न्हू, ते सुद्धा सिंहासन जातले जर तू वयर बसलो जाल्यार. बरोबर. तू असा थंय आपल्याक ते सगळे मेळटा. सो ही जी आमची संस्कृती असा पहिली मेन, ती राखली गेल्या त्या सगळ्या काव्यातल्यान. हम्म. आणि तेच तशें जर जायत जाल्यार तो वनवास उरत ना. हम्म. आयज सुद्धा हम्म. लॉकडाऊन हो तांच्या खातीर चड क्रूर आणि निष्ठुर असा, जे आपल्या मनशापासून पयस आसा. पळयात, बरोबर. जर एखादो तोय लॉकडाऊनान आसा आणि हांवय लॉकडाऊनान आसा, पण हांव लॉकडाऊनान आनंदी आसा कित्याक म्हजी मनशां म्हज्या वांगडा आसात. बरोबर. आणि असे काही लोक आम्ही आता सध्या पळयता की जे लोक चड बेजार कित्याक जाल्यात तर ते आपल्या लोकांपेक्षा चड आसात. तांकां रोग बीग कांय जावना अजून, आणि तशें आसा थंय तांकां अन्न पाणी कमी पडूं ना. ना. पण ते बेजार कित्याक आसात तर ते आपल्या मनशापासून पयस आसात. सो आपले मनीस आपल्या वांगडा आसात जाल्यार आमी ते लॉकडाऊन सुद्धा सुसह्य करपाक शकता. हेच रामायणातल्यान आमकां मेळटा एक. आणि बरोबर. दुसरे, राम आणि किंवा फुडें महाभारत जे फुडल्या युगान घडले, हम्म. राम आणि कृष्ण हे दोन्ही अवतार आमकां ह्याच म्हणजे तांचे द्योतक हे आसा की धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. हम्म. पण तरी सुद्धा ऍट द सेम टाइम कर्तव्य पालन आणि संयम, पेशन्स, ह्यो दोन गोष्टी आमकां रामावतार आणि कृष्णावतारांनी मेळटा. हम्म. सो रामावताराचे मुख्य आधारस्तंभ ताजो पेशन्स हो आसा. हम्म. आणि पेशन्स हाचो अर्थ या सगळ्या सुखांचो लाभ, भोग सुखाचा अखंड घेई मनी राही निष्काम, अशेंच माडगुळकरांनी त्याचे वर्णन केलं. म्हणजे हम्म. श्रीराम हे ज्येष्ठ राजपुत्र असल्या कारणान ताका कसले सुख ताणें भोगूंक ना अशें नासता. हम्म. सगळी सुखां ताणें भोगली. आणि हम्म. सुख भोगल्यानंतर मनशाक ताची चटक लागता, आवड लागता, संवय लागता. आमी बरोबर. आज मातसो 4 दीस एसी वापरता, 5व्या दिसा बंद पडलो काय आमी मेकॅनिक सोदता. बरोबर. ते आमकां रावपा जायना. आणि बरोबर. पयलींची कितलीशींच वर्सां आमी एसी शिवाय काडलेली, पूण तेन्ना कांय दिसनाशिल्लें. हम्म. सो ह्यो सगळ्यो गोष्टी मनाचेर इफेक्ट करता. मनाचे संयम जी गोष्ट आसा मनाची, ही तुम्ही हम्म. कशी दवरीत तशी ती रावता. बरोबर. सो श्रीरामांनी आमकां ते एक दाखोवन दिलें की कितलें जरी सुख भोगून आयलो तरी कर्तव्य पालनान जर तुमकां करेज आसत, धीर आसत, धैर्य आसत, जाल्यार संयम खंयच्याय गजालीचो तुमी हाडूं शकता. हम्म. आणि लॉकडाऊनान आमकां हाचीच गरज आसा. बारीक पळयात, स्वताची आमचीच उदाहरणां घेवन पळयात. आमची आयुश्यात म्हाका दिसता आमी कितलेशेच दीस फुटी च्या पियेल्ले आसा. बरोबर. जेन्ना परिस्थिती, आमी 70 सारख्या गांवांत तूंय रावता आणि हांवूय रावता, कितलेशेच फावटी आमी फुटी च्या पियेल्ले आसतले. हय. ते परिस्थिती कितेंय आसूं, म्हटल्यार बरोबर. पूण आतां केन्ना केन्ना आमकां एका दुदाच्या पिशवे खातीर आमी लॉकडाऊन तोडून सकयल या आणि ते आतांच हाडया आणि मागीर हाडया, इतले आमी स्वता काचाबूल जाता मनान. बरोबर. सो ह्यो सगळ्यो संयमाच्यो गोष्टी आसात. तो आमकां रामायण हातूंतल्यान तो लॉकडाऊन, तो 14 वर्सांचो वनवास जर एक मनीस इतलें सगळें पाळूं शकता आणि कितें कितें त्याग केला आसतलो ते पळयात. आणि हे कारणां शिवाय ताका कोणें अशी व्हडली आज्ञा दिवंक नासली की तो लग्नाक जाणार. लोक ताका बरोबर. वचूं नाका म्हणटा, तरी तो गेलो. बरोबर. सो हे आमी पळोवंक जाय की संयम आणि पेशन्स ह्यो गोष्टी खूब व्हडली मूल्यां ही आयुश्यात, बरोबर. ती जगपाक आमकां रामचरित्र शिकयता. म्हणून बरोबर. रामचरित्राचो प्रसार हो अजूनय जावपाक जाय. म्हणजे एकंदरीत आयच्या ह्या लॉकडाऊनाच्या काळान सुद्धा हो रामान जो वनवास भोगला ताच्या कडल्यान सुद्धा लोकांनी खूब शिकपाक लोकांक मेळपाक शकता. आणि ताचेर आमचें हें जें संकट येयलां तें आमी लॉकडावन पाळून तें आमी पयस करूं शकता. अश्यो खुबश्यो गजाली जशें तूं सांगलें तशें आमकां तेतून मेळटा. आनी हो अभ्यास तूं केला आनी तो आमकां तूं बऱ्या रितीन आमकां हे तूं मुद्दे सांगले. आनीक एक असोच मुद्दो, तूं गीत रामायणाचो तूं हे अनुवाद केल्ल्यान तुज्या कडेन रिलेटेड असो म्हण एक तुका प्रश्न करता. जेन्ना जे लॉकडावन हो सुरू जालो तेन्ना गव्हर्मेंटान रामायण ही सिरियल जी आसा ती परत स्टार्ट केली. आनी ती रामायण सिरियल स्टार्ट केली आनी इतली जुनी पयलींची ती सिरियल आसली ती परत सुरू केली आनी तिका जो रिस्पॉन्स आसलो तो तसोच आसा. तेच्या पेक्षा चड वाडलो असो आमी म्हणूं येता, कारण सोशल मिडियाचेर आमचे यूथ जे आसा ते फॉलो करपाक लागले. मागीर ते सोशल मिडियाचेर अवेरनेस जालो बऱ्या पैकी आनी युथांचोय भितर मोठो वांटो आसलो. सो हे गीत रामायण किंवा आतां जे रामायण सिरियल आसा हे आजून तेचो पगडो आमच्या लोकांचेर आहा, भुरग्यांचेर आसा. हेच्या फाटलें नेमकें कारण कितें किंवा गमक कितें तुका कितें दिसता एज अ तूं एक अभ्यासक म्हणून ह्या सगळ्या गजालींचो?
तर हाची डीप हाचे रुट्स आणि हाची मुळां वता मनशाच्या बेसिक सायकोलॉजीचे. अशी एक म्हण आसा की मनीस हो मुळात एक सज्जन आणि खंयचोय प्राणी, पशु जावं तो मनीस जावं, मनीस सुद्धा एक प्राणीच आसा. सो सगळ्यांची बेसिक जी कॉन्स्टिट्यूशन आसा त्यांची जी प्रकृती आसा ती पापी ना, ती दुष्कर्म करपाची ना. सो मनान खंय तरी सत्य आणि बऱ्यो गजाली हांच्या विशयी आकर्षण हे सगळ्या युगातले कितले आम्ही मॉडर्न जायत गेले आणि कितली वर्सां फाटी पडली तरी बऱ्या गजालींचे आकर्षण, सत्याचे आकर्षण, धर्माचो विजय. धर्म हाचो अर्थ खंयचो एक एक पंथ हांव म्हणना, धर्म म्हणजे आमचो मानव धर्म. बरोबर. सो ताच्या विशयी आस्था आणि ताचेर टिकोन उरप ही आमची सुप्त इच्छा आसा. आमी कितलेय क्रूर जावपाचे आमचेर बाह्य आवरण येवं आणि आमी खंयच्या विचारांक बळी पडून आमी क्रूर वागू स्वार्था खातीर. मनान खोल आमच्या सदसद विवेक म्हणून आसता. आमी केन्ना आमचे जाणटे म्हणटाना पळयता की सदसद विवेक बुद्धीक स्मरून सांग म्हणून. तर सदसद विवेक बुद्धी मनशाची ही सदां बऱ्या गजालीकूच ताळी मारता, बऱ्या गजालीचेच कौतुक करता आणि एक सुप्त इच्छा आसता की ते आपूण पळोवचें, ते आपूण पळोवचें आणि तातूंत आपूण रमचें, आपलं चित्र आपल्या भितर दिसचें. सो हाच्या कारणान रामायण आणि महाभारत ह्यो दोन्ही ज्यो सिरियल्स जावं ह्यो दोन्ही महाकाव्य आमच्या पुराणांत आसा, हातूंत बेसिकली हेच दाखयता की असत्य गोष्टींचेर सत्याचो जाल्लो विजय. बरोबर. आणि तो विजय तडकाफडकी मेळूना. असत्य आणि अधर्मी लोकांनी जे केले ताका एका फास्ट एक्शनीन ते करून गेले आणि ताच्या फाटल्यान ताचो पाठपुरावो करप, ताचेर विजय मेळोवपा खातीर ते मागीर राम जावं नाल्यार पांडव जावं, तांकां एक बरो टायम लागलो ताचेर विजय मेळोवपाक. बरे सोंसचे पडले आणि हे सोंसचे कोणाक पडटा? जेच्या आंगान भरपूर ताकद आसता पूण तो न्याय आणि सत्याचेर चलपी असल्या कारणान तो तडकाफडकी स्टेप घेना. म्हणून रामाचे प्रत्येक तुम्ही वर्तन पळयल्यात जाल्यार तातूंत तुमकां हे दिसतलें की ताचे कडेन ताकद जरी सगळें बेचिराख करपाची आसली तरी ताणें रावणाक दर फावटी एक सूचना दिली, दर फावटी एक वॉर्निंग दिली, दर फावटी एक साम दाम दंड नीती सगळ्या भेर ह्या सगळ्या नितींचो उपयोग करून जेन्ना उपायूच ना तेन्ना ते युद्ध हातीन घेवपाचो, शस्त्र हातीन घेवपाचो टायम हाडलो. तशें महाभारत काळांतले तुम्ही पळयात स्वतः कृष्ण शिष्टाई म्हणजे ताणें लास्ट पर्यंत ऑप्शन दवरलें की युद्ध जावचें न्ही भावा भावांची. हो शेवटचो प्रयत्न फसल्या उपरांत मागीर मात्र धर्म रक्षणा खातीर युद्ध करचें पडटा. मागीर थंय ताका दया बिया कांय दवरपाक शकना. म्हणून आमकां भगवद्गीता मेळ्ळी. मागीर दया बियाचे प्रश्न सगळे फाटी पडतात. सो हे असो जो ग्राफ आसा हो ग्राफ तोडून शॉर्टकटान कितें केल्लेली कथा आमकां आवडना. बरोबर. तिका तितलो टायम आणि तिची परिपक्वता, तिची मॅच्युरिटी आणि ताचे तसो ग्राफ वचपाक जाय तेन्ना ते सत्याची लढाई जाता. सत्याची लढाई शॉर्टकट कोणाकूच जावना अजून मेरेन. सो ते आमकां खंय तरी आवडटा. आणि दुसरें आमच्या व्यास ऋषींनी म्हणून दवरला की युद्धस्य कथा रम्या. सो ह्यो कथा रम्य आसा, तातूंत पराक्रमाचे दर्शन आसा, धर्म अर्थ काम आणि मोक्ष या 4 पुरुषार्थांचे दर्शन या सगळ्या राम आणि महाभारत. रामायण म्हणजे रामचरित्र, महाभारत म्हणजे जवळजवळ कृष्णचरित्र. सो हातूंत ह्या 2 चरित्रांनी धर्म अर्थ काम आणि मोक्ष या 4 गोष्टींचे दर्शन जाता. आणि पुरुषार्थ दर्शन हे खूप इन्स्पिरेशन दिवपी असता. म्हणून अजूनही आमच्या युगाक ह्यो कथा आवडटा आणि अजूनही आम्ही तल्लीन जावन त्यो सगळ्यो पळयतात. दत्तप्रसाद, हो जो सगळो संबंध आसा रामायण किंवा गीत रामायण आणि आतांचो लॉकडावन किंवा लोकांनी कसो संयम बाळगूंक जाय, आपले कर्तव्य पाळूंक जाय, हे तूं बऱ्या भशेन दोगांची तेन्नाचे काळ आणि आतांचो काळ हो लिंक तूं आमकां बऱ्या पैकी समजोवन सांगल्या. म्हाका सांग, तुज्या परत एकदा आमी गजल काव्या कडेन आमी वळया. तूं आतां एक सद्याक गोंयचो एक नामनेचो आघाडीचो असो एक गजलकार आसा. महाराष्ट्रानूय तुजे चाहते वर्ग बऱ्या पैकी आसा जे तुका मानता, तुका खूब तुज्या कडल्यान शिकता. तुजें एक निवडूंग हें पुस्तक सुद्दां गजलांचें प्रसिद्ध जाल्लें आसा. गोंयच्या गजल ह्या सगळ्या गजल साहित्या बाबतींत तुका कितें दिसता? कसो हो प्रकार गोंयांत बऱ्या पैकी रुळ्ळा की आजून रुळपाची गरज आसा, किंवा ते करपा खातीर कितें प्रशिक्षण जाय भुरग्यां खातीर? भुरग्यांचो तितून इंट्रस्ट आसा काय? तुका कितें दिसता? बरोबर. एक तर म्हणजे फाटलीं 6 वर्सां म्हणजे गजल क्षेत्राचेर गोंयच्या बऱ्यापैकी लक्ष आसा. हांव एक बारीकांतली बारीक गजाल सुद्दां गजल क्षेत्रांतली फाटल्या 6 वर्सांची तरी हांव तुमकां खंयचीच हांवें नजरेंतल्यान सोडूंक ना. सो हांव ताच्या वयल्यान सांगता की सादारण एक 5-6 वर्सां आदींची परिस्थिती अशी आशिल्ली की राधाताई भावे
हम्म, तो म्हज्यानूय गजलीन सिनियर आसा हम्म, आणि म्हज्या आदी त्यो बरयताल्यो गजल आणि हम्म. तांच्यांनी ही गोंयची मर्यादा सोडून गोंयच्या भायरूय तांणी आपल्या गजलेचो झेंडो म्हणून त्या गजलेचो तांच्यांनी लायलो बरोबर. आणि ते आदरणीय स्थान आसा आमकां. आणि फक्त राधाताईंचो पिंड असो आसा की तेंच्यांनी गजले बरोबर कविताय बरयल्यो आणि बाकी ते गुप्त बरयतात. हम्म, आणि म्हाका जे काही प्रॉब्लेम त्या टायमार फेस जाताले, प्रकाश क्षीरसागर आशिल्ले तेही ज्येष्ठ गजलकार आसा गोंयांत. सो काही जणांक सूर सापडलेलो आसा, काही जणांक सूर सापडलेलो ना, काही जणांचे सातत्य असता, काही जणांचे सातत्य नसता, हे फरक आसा. माधवराव सटवाणी, मोहनराव कुलकर्णी, लक्ष्मणराव पित्रे हे सगळे हम्म. गजल बरोवपा खातीर जे ज्ञान तेंका जाय, जे नॉलेज लागता किंवा जे तेंका बरोबर. तांत्रीक माहिती ही सगळी तेंका आसा. हम्म, फक्त तांचो गजलेकडे कितलो मोग कितलो आसा ताजेर ते ठरता तुम्ही कितले बरयता. काही बरोबर. लोक काही लोकांक ते इतले आवडटा की तेच आता म्हजे पळोवंक गेल्यार हांव फाटली 6 वर्सां गजलेकडेच म्हजो ओडो आसा. हांव बरोबर. गजलच चड बरयता. बरोबर. ते डिपेंड, ती व्यक्ती सापेक्ष, प्रत्येकाचो इंट्रस्ट. म्हटल्यार गोंयान अशी एक 7-8 नांवां ही आशिल्ली, पूण सातत्यान गजल बरोवपी असो राधाताई नंतर एक म्हजें नांव फुडें आयलें की म्हाजो प्रवास सुरू जालो. आणि मागीर म्हाका अशें दिसलें की म्हाका जे प्रॉब्लेम आयले ते लोकांक येवचे न्ही, बाकीच्या भुरग्यांक. हम्म, म्हाका खंयचे प्रॉब्लेम आयले, म्हाका मार्गदर्शन दिवपी गजलेंतले अर्धे मुर्दे मार्गदर्शन दिवपी खूप आसा, हम्म, पूण A to Z सगळें दिवपी, हम्म, तुका लास्ट पर्यंत व्हरून पावोवपी असो हम्म, गुरुजी अशें मार्गदर्शन गोंयांत नाशिल्लें. हम्म, अजूनय तशें तें आसा. हम्म, सो मागीर हांवें तो विचार केलो की हांव जेन्ना सक्षम जातलों हम्म, तेन्ना हांव म्हज्या गोंयांत गजलकार बरयतलों. हम्म, आणि तांकां अशी खंयचीच गोश्ट आसची ना की तांकां तें खंय मेळना मार्गदर्शन अशें जावचें. हम्म. म्हणून हांवें म्हजी वाटचाल बरी जाली. म्हाका जे पूर्णपणे जे कळपाचे ते सगळ्यो गोश्टी कळ्ळ्यो आणि म्हाका एक कॉन्फिडन्स जालो की नाव आय कॅन टेक अ स्टुडंट अँड नाव आय कॅन टेक हिम विथ मी प्रॉपर. अशें जालें तेन्ना हांवें अशा लोकांक सोदपाक सुरवात केली कार्यशाळेच्या माध्यमांतल्यान, वर्कशॉपाच्या माध्यमांतल्यान. आणि म्हाका काही नांवां जी मेळ्ळीं जी नव्या दमाची आसात, जेंचे हांव ऑलरेडी तांचें लिखाण हांव म्हज्या वॉलाचेर सदांच घेता की तांकां जे लोकांसमोर ते सांगता की हो बरयता, हाचे कडेन तुमी लक्ष दियात. ते गोंयच्या बरोबर. लोकांनी ताची दखल घेवंक जाय अशें म्हाका दिसता. तांची बरोबर. दखल आयज महाराष्ट्रान बऱ्यापैकी घेतल्या, हम्म, तेंय गजलेची दखल घेतली वचूंक जाय हम्म, अशें म्हाका दिसता. सो हांव बेजिकली मराठी भाशेन काम करता. हम्म, कोंकणी गजलच्या क्षेत्रांतही आमचो राजय पवार सर आसा, बऱ्यापैकी बरयता. सो हम्म, कोंकणी गजले कडेन तांचे कडल्यानी लोकां जे कोंकणी बरोवपी आसात भुरगे, तांच्यांनी हम्म, राजय पवारा सारख्या मनशा कडेन ती कनेक्शन दवरूंक जाय अशें म्हाका दिसता. हम्म. ताचे कडल्यान ते येवपाक जाय, फुडें चलपाक जाय न्ही. सो बरोबर. काही लोकांनी थंय बी आपलें लक्ष दिवंक जाय अशें म्हाका दिसता. मराठी गजलेच्या बाबतींत हांव आसा, परेश नायक आसा, चंद्रशेखर गावस आसा, आता भार्गव टेंगसे आसा, डॉक्टर श्यामा शेंगबाळ आसा. आमी ही बाजू चलयता, पूण कोंकणी खातीरय तशा लोकांनी देंवपाक जाय हें एक म्हाका दिसता. बरोबर. कोंकणी गजल बऱ्यापैकी फुडें वचूंक शकता. आणि कोंकणी गजल आणि मराठी गजलेंतले काही बेजीक फरक आसा शास्त्रीय दृश्टीन, ते हम्म, राजय पवार सर सुद्धा बऱ्यापैकी समजून सांगू शकता. सो हम्म, अशा लोकांकडे कोंकणी कविनी रावूंक जाय अटॅच अशें म्हाका दिसता. हम्म, रमेश घाडी आसा, रमेश घाडी सारख्या मनशा कडेन सगळी ती गोश्टी आसात ज्यो मराठी गजले खातीर, कोंकणी गजले खातीर पोषक आसा. हम्म, सो ह्या उद्देशान हें काम सुरू जाल्लें. हम्म, आणि भुरग्यांकडे, आमच्या गोंयच्या भुरग्यांकडे पोटेन्शियल आसा, हम्म, बऱ्यापैकी पोटेन्शियल आसा गजलकार म्हणून हे करपाचो. कारण गजलकार हो थॉट प्रोसेस, हम्म, बरे थॉट आसपाक जाय आणि गोंयच्या मनशाक जबरदस्त टॅलंट आसता हे हम्म, सगळें करपाचो. हम्म, सो हातूंत चंद्रशेखर गावस, भार्गव टेंगसे ही नांवां तुम्ही पळयात, डॉक्टर श्यामा सिंगबाळ मडगांव ही हम्म. नांवां जर तुम्ही पळयशात, जर तुम्ही वाचशात, जर तुमकां दिसतलें की ही खंयच्या पातळीन, हाय पातळीन एकदम व्यवस्थीत बरयतात. बरोबर. सो बरें दिसता की गोंयन गजलेचें वातावरण गोंयांत बिल्डअप जाता. अजून एक 7-8 लोक तरी हातूंत जॉयन जावपाक जाय आणि ओके. महाराष्ट्राच्या गजल इतिहासान गोंयचें नांव बऱ्यापैकी खंबीर जातलें. बरोबर. दत्तप्रसाद, जशें तूं सांगलें की गोंयचें नांव बऱ्यापैकी गजल प्रकारांत खंबीर जावंक शकता आणि तशी जी पोटेन्शियल आहा ती आयच्या भुरग्यां कडेन आसा आनी तशें तें जावचें आनी तुजे ते प्रयत्न जे चालू आसा ते तूं अशेंच चालू दवरचे आनी तूं दवरतलो हें आमकां खबर आसा. म्हाका सांग, आनी तुजे आयज आतां आमी हो प्रोग्राम जो आसा ह्या प्रोग्रामान तूं आमकां बऱ्यापैकी गीत रामायण आनी आतांचें लॉकडावन हाचो कसो संदर्भ आसा किंवा लोकांनी कितें पाळूंक जाय ती देख घेवन हें तूं आमकां सांगलेलें आसा. वयता वयता तुज्यो 1-2 गजल किंवा 1-2 तुजे शेर आमकां तूं एक म्हणून दाखय आनी आमी हो प्रोग्राम हांगासर सोंपया. आनी परत एक फावट तुका आनी तुजें सगळें हें साहित्यीक तुजें जें कितें काम चालू आसता तेतून आमचें तुका सदांच
एक कितें म्हणटा तशें बेस्ट ऑफ लक हें आसतलें आनी तुजें नांव आनी चडांत चड व्हड जावं गोंयान महाराष्ट्रान आनी देशान सुद्दां व्हड मोठें जावं ह्यो आमच्यो शुभेच्छा तुका आसतल्योच. पूण हो प्रोग्राम सोंपयता सोंपयता तुजे एक 2 गजल किंवा 2 शेर आमकां तूं सादर कर आनी आमी हो प्रोग्राम सोंपोवया. आम्ही सध्या आता किती प्रत्येकाच्या मनात एक मरणाची भीती खंय ना खंय थैमान घालीत आसा. फाटलो 1.5 म्हयनो प्रत्येक जण धडपडान आसा, कितले जरी आम्ही वावरले. सो अशा टायमाचेर काही माझे जुने शेर आठवतात ते सांगता तुम्ही की जगण्या मरण्यामध्ये मित्रा केसा इतके अंतर असते. ही खरी गजल असते. जगप आणि मरण हातून बारीकशे अंतर असतात, पण ते सांभाळून आम्ही जगता इतली वस्तू. जगण्या मरण्यामध्ये मित्रा केसा इतके अंतर असते आणि जितका मरणासंगे वावर तितके जगणे सुंदर असते. असते भूमिका तोवर असतो खेळामध्ये रंग आपला. असते भूमिका तोवर असतो खेळामध्ये रंग आपला. पडदा उठतो पडदा पडतो ना कसले मध्यंतर असते. जगण्या मरण्यामध्ये मित्रा केसा इतके अंतर असते. आणि कोकणी गजल बरेली, कोकणी गजल खूप दिवसांनी बरेली आणि लॉकडाऊना खातीरच आशिल्ली म्हणून ती एक 2-4 शेर तुमच्या समोर. कोणी कितले सांगले तरी आम्ही ताका फसचे ना. ती कितले सांगले तरी आम्ही ताका फसचे ना. तेच जेवन रावतले दुयेंस घरान हाडचे ना. तेच जेवन रावतले दुयेंस घरान हाडचे ना. आणि कणयो खावन लेगीत मरे जाणटे जगोन गेले हांगा. कणयो खावन लेगीत मरे जाणटे जगोन गेले हांगा. तरणाट्याच्या पोटाक पीळ म्हयन्याभऱ्यान पडचे ना. तेच जेवन रावतले दुयेंस घरा हाडचे ना. दूध नुस्तें भाजी सोरो जिवा फुडें व्हडणी. दूध नुस्तें भाजी सोरो जिवा फुडें व्हडणी. फातरा भशेन हड्डे आसा सहज मोव पडचे ना. कोणी कितले सांगले तरी आम्ही ताका फसचे ना. भायली पिडा घरान हाडप कसलो सांवार आयला रे. दोळे आसून कुड्डेपण गोंयकाराक सोबचे ना. कोणी कितले सांगले तरी आम्ही ताका फसचे ना. पुराय जगान गोंयाची मान वयर दवरुया. गोंयकार जर कास्ताचे मरणा घडयेक लागचे ना. कोणी कितले सांगले तरी दुयेंस घरा हाडचे ना. एक विचार आशिल्ले गजलेच्या याच्या कोरोनाच्या बाबतीत आम्ही लोकांपर्यंत होच मेसेज असतो. कंट्रोल दवरात, पेशन्स दवरात, घरात राहा. केन्ना तरी ही वाईट परिस्थिती सोंपतली. आशावादी रावया अशें म्हाका दिसता. नक्कीच. आणि तू हे जे इतले मार्गदर्शन आमकां केलें आनी तुजे गजल आनी ह्या परिस्थितीन जो गजल अत्यंत आवश्यक आसा ह्या लॉकडावनाचो असो संदेश तू ह्या गजलांतसून दिलो त्या बद्दल तुजे मना काळजा सावन परत एक फावट धन्यवाद. आनी तू तुजो वेळ आमकां प्रुडंटा खातीर दिलो आनी तू तुजें जें कितें म्हणणें आसलें तें मांडलें त्या खातीर परत एक फावट आमच्या सगळ्या प्रुडंटाच्या वतीन तुजें देव बरें करूं.